भुरग्यांनो, कोंकणी पाठान आयज तुमकां येवकार। भुरग्यांनो, कोंकणी सगळीं अक्षरां तुमकां आतां येतात। अ टील आहा मेरेन स्वर आमी शिकल्या। 12 स्वर हे तुमकां खबर आसा न्ही। सुरवातेकूच तुमी कोंकणीन हे स्वर शिकल्यात, आतांय तुमी बरयल्यात। अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा हे 12 स्वर। हे 12 स्वर तुमी बरोवंक वाचूंक शिकली न्ही। ह्या स्वरांक न्ही मात्रा आसतात। त्यो मात्रा आतां आमी दर एका पाठान एक एक मात्रा शिकतली। पयलो जो स्वर आसा खंयचो तो अ। ह्या स्वराक मात्रा आसना, पूण दुसरो आसा आ, तेका मात्रा आसा। सायडीक एक लायन आसा, पळयल्या तुमी अ बरयला आनी सायडीक एक लायन काडटा न्ही, मागीर तो आ जाता। तोंड उगडचें पडटा आ। तशेंच ते कक ती लायन काडीत जाल्यार का जाता। खक लायन काडीत जाल्यार खा जाता। तर आतां आमी आ ह्या मात्राचो लेसन म्हणल्यार पाठ शिकतली। तो पाठ जावन आसा पाठ 16 बाब बाय। आतां हांव हो पाठ वाचता, मन लावन आयकात। पाठ 16 बाब बाय। बाब सान, बाय सान। बाबाक पाव जाय, बाबाक साय नाका। बायक साय जाय, बायक पाव नाका। बाब पाव खाता, बाय साय खाता। बाबाक लागता तान, बायक लागता तान। बाबाक जाय उदक, बायक जाय उदक। आयज आयतार, बाब घरा आसा, बाय घरा आसा। बाब नाचता, बाय नाचता। बाब बाय नाचतात, गायतात। बाब बाय गायतात, नाचतात। थकतात, थकतात। बसतात, बसतात। तर ह्या पाठान अक्षरांक सायडीक थोड्या अक्षरांक लायनी आसा, तेन्ना ते बचें बा जाता, सचें सा जाता। तर आ मात्राचेर हो पाठ आसा। ह्या पाठान आ मात्रा शिकपाक मेळटा। तर बाब बाय, हांगा दोगां भुरगीं आसा, बाब आनी बाय। जर चेडूं आसलें जाल्यार ताका आमी बाय म्हणटा। घरांत तुमकां मामी बाय बेबी अशें म्हणटा न्ही, तुमकां नांवान उलो करिना। तशें मोगान चेडवाक बाय आनी चेड्याक आवय बापूय कितें म्हणटा, बाब जावं बाबू जावं बाबा अशें उलो करता न्ही। तर अशीं हांगा हीं दोगां अपुरबायेचीं बाब आनी बाय आसा। दोगांय भुरगीं तुमच्या सारकींच ल्हान आसा। सान म्हळ्यार ल्हान। बाबाक पाव जाय, बाबाक साय नाका। आनी बायक साय जाय, बायक पाव नाका। तुमी घरा अशेंच करता न्ही, मामी डॅडी कशेंच करता न्ही। हें जाय तें नाका, तें जाय हें नाका करून हट्ट करता न्ही। थोडी एक खाता, बाब एक खाता, तें बायक नाका आसता। तर हांगासर बाबाक कितें जाय, पाव जाय। आनी बायक कितें जाय, साय जाय। बाब साय खायना, बाबाक साय नाका। पूण बायक साय जाय, बायक कितें नाका, पाव नाका। पाव कोण घेवन येता दारान सकाळचो, पदेर न्ही। आनी साय, साय कित्याचेर आसता, कित्याचेर मेळटा आमकां, दूद तापयलें काय वयर साय येता ती पळयल्या न्ही तुमी, ती साय। ती थोड्यांक आवडटा, थोड्यांक आवडना। तर हांगा कोणाक आवडना ह्या पाठांत ती साय, बाबाक आवडना, बाबाक साय नाका। आनी कोणाक जाय ती साय, बायक साय जाय। तर बाब कितें खाता, कितें जाय बाबाक खावपाक, पाव। बाब पाव खाता आनी बाय साय खाता। दोगांयकूय कितें लागता, तान। दोगांयकूय तान लागता। कोणाक दोगांयकूय, बाबाक आनी बायक। बाबाक लागता तान, बायक लागता तान। तान लागलें म्हणटकूच आमी कितें करता,
उदक पिता न्ही तर दोगांयकूय उदक जाय. बाबाक जाय उदक, बायक जाय उदक. आयज आयतार. आयतारचे शाळा म्हळ्यार शाळा आसना. आयतारची भुरगीं घरा आसता न्ही, आयतारची सुटी आसता. तर हीं दोगांय बी घरा आसात. बाब आनी बाय आयतार आशिल्ल्यान दोगांय घरा आसात. घरा ओगी बसून आसना तीं. कितें करता घरा तुमी सुटी आसतकूच? नाचतात. खूब नाचतात, गायतात, कितें कितें मजा करता घरा आयतार म्हणटकूच. गायतात, नाचतात, गायतात आनी हें नाचून गावन तीं थकतात. म्हळ्यार तांकां पुरो जाता आनी पुरो जालें काय मागीर तीं थकतात आनी बसतात. तर हो पाठ बरे भाशेन वाचात घरा आनी आ मात्रा लावन अक्षरां बरोवपाक शिकात, वाचूंक शिकात. देव बरें करूं.